चवथ ही गोंयकारांची व्हडा उमेदीची परब। वेगवेगळी खाणा, तरातरांची सजावट, चवथीतले खाशेलपण, फुगडी, घुमट आरती, भजन। चवथीतले आणीक एक आकर्षण म्हळ्यार माटोळी। गणपतीच्या तकले वयर माटोळी बांधपाची पद्धत पयली सावन आसा। कांय कडेन गणपतीचे कुशीक माटोळेचे सामान दवरतात। वेगवेगळी फळां, फुलां, पानां आणि तेच बरोबर रानवटी वनस्पतीन माटोळी सजयतात। हातूंतल्या जायत्या वनस्पतींनी वखदी गुणधर्म असतात। माटोळी बांधपा खातीर केवणीचे दोर वापरतात। केवणीच्या दोऱ्यानूच माटोळी बांधपाक जाय अशी परंपरा कांय घरांनी आसा। माटोळी ही मालवण ते मंगळूर मेरेनच्या कोकण पट्टीची संस्कृताय। माटोळी, माटी, माटवी, मंडपी बांधपाचो एक उद्देश म्हळ्यार सैमाच्या लागीं वचप। गणपती ही सैमाची देवता। पृथ्वी म्हळ्यार पार्वती। ती गणेशाच्या आगमना खातीर साबार वनस्पतीच्या रुपांनी नटल्या। खंयच्याय देवकार्यांत आंब्याताळो हो म्हत्वाचो। दाराचेर तोरणां करपाक, कलशाचेर नाल्ल दवरपाक, पवित्र उदकाचें प्रोशण करपाक आंब्याच्या पानाचोच उपेग करता। नाल्ल आनी आंब्याताळो हे माटोळेक बांदप बंधनकारक। माटोळेक बांधपाक वापरतात ती फळां आसात चिकू, चिबूड, डाळिंब, अनस, केळी घड, ॲपल, पेर, तोरिंग, नारिंग, सुपारी, तवशे, दुदी, नाल्ल, नाल्लपेंड, निरफणस, मावळींग, कणगाय, इडलिंबू। माटोळी म्हळ्यार चवथी वेळार गणपतीच्या वयर पाश्टाक आशिल्ले लाकडी चौकटीक विधीपूर्वक बांदिल्ली फळफळावळ। कांय फळां, भाजयो आनी रानवटी फळफळावळ माटोळेक परंपरेन बांधपाची चाल मुखेलपणान गोंयांत आनी कोकणांत आसा। माटोळी म्हळ्यार निसर्ग पूजा। चवथीचे माटोळीची सोबाय वाडोवपी रानफळांची वळख करून घेवया। करडीच्या ल्हानशा झाडाक जावपी फुलां, तांचे तेल काडटात। करमल, खावपाचे आंबट गोड अशें फळ मध्यम आकाराच्या झाडाक जाता। तन्ने तशेंच पिकतकीत मीठ साखर लावन खातात। करमलाची पानां कांय देवळांनी प्रसाद लावपाक वापरतात। कांगल्यो, चवथीचे माटोळेक फळां फुलां दिसतात। तातूंतले एक म्हत्वाचे फळ म्हळ्यार कांगल्यो। हे फळ गोंयांत सगळे कडेन मेळटा। कारवा, 7 वर्सांत एकदा फुलपी ही भोव आकर्षक फुलां। ह्या झाडाची पानां व्हड असतात। कारांद्याच्यो 2 जाती असतात, एक रानवटी आणि दुसरी घरावी। रानवटी जात ही कडवट असता। माटोळेक चढ करून रानवटी कारांदो बांधतात। गेळफळां, काटेरी आणि विकारी अशा झाडाक जावपी पेरा भशेन दिसपी फळां सोबाये खातीर माटोळेक लायतात। घागऱ्यो ही सोबीत दिसपी रानफळां, त्यो घागरी आलयतकीत तांचो घुंगरावरी नाच जाता, देखूनच तांकां घागऱ्यो म्हणटात। चिड्डो, पावसाच्या दिसांनी सगळे कडेन जावपी चिड्डो ताच्या आकर्षक रंगाक लागून दोळ्यांत भरता। चिड्डो माटोळेक लायतात तशें गौरीक आनी पार्वतीक घालतात। नागुलकुड्याची खूप विकारी पूण वखदी अशी फळां, ती सोबीतकाये खातीर माटोळेक बांधतात। दातदुखी, पायदुखी अशा दुखण्यांचेर हे एक खर वखद। फागला हो रानफळाचोच एक प्रकार। फणसा भशेन भायल्या आंगाक काटे आशिल्ले हे फळ दिसपाक कार्यात्या भशेन दिसता। ते तळून भाजी करून खातात। माट्टा, हाच्या झाडाक आयनाचे झाड वा माट्टीचे झाड म्हणून वळखतात। पावसात चवर येतकीच माट्टा जातात। शेरवडा, चवथीच्या दिसांतलीच ही एक वनस्पत। धाकटुल्याशा 5व्या झाडाक धवी पानांय जाता। ह्या झाडाक महत्व आयला ते ताच्या धव्या फुल्ल पानाक लागून। शेरवडा माटोळेक बांधतात, तशेंच श्रावणात आयतार पुसताना शेरवड्याच्या पानाचो उपेग करतात। हरणे, चवथीक जी काय विशेष पत्री वा फुलां वापरतात, देखीक बेल, जायो, तुळशी, दुर्वा हातूंत हरण्याचोय आस्पाव जाता। गणपतीक दुर्वा, महादेवाक बेल जाल्यार पार्वतीक हरणे आवडटात अशें मानतात। हरणेची फुलां बारीक, नाजूक आनी हळडुव्या रंगाची असतात। शिपटे वा कात्रो हो सुपारेचो घोस। गोंयांत हो चढ करून माटोळेक बांधतात। वाघनकी ही कंदमूळ वनस्पती, हिची तांबडी, भगवी, हळडुवी फुलां आकर्षक दिसतात। सगळ्यांक चवथ खुशाल भरीत आनी आनंदी वचूं। भांगरभूंय वतीन सगळ्यांक चवथीची हुनहुनीत परबी।